आयज आख्या गोंयान शिवराज अभिषेक दीस व्हडा उमेदीन मनोवपाचो निर्णय घेवन गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान बरें काम केलें अशें थियेचो आमदार निळकंठ हळदणकारान सांगलें। म्हापसा बस स्टँडा लागसारक शिवाजी पुतळ्याक आमदार निळकंठ हळदणकारान हार घालून शिवजयंती व्हडा उमेदीन मनयली। त्या वेळार निळकंठान आपल्या उलोवपांतल्यान पिळगेक एक संदेश दिलो। शिवाजीचे महत्व जाणून घेवन ताच्या वाटचालीचेर चलचे आनी अशा व्हड नेत्याची देख घेवन फुडलीं पावलां उखलची अशें निळकंठ हळदणकारान शिवराज अभिषेक सुवाळ्या वेळार आपलें उलोवप केलें। बऱ्यापैकी हार पत्करची पडली आणि तो महाराष्ट्राने करता करता दिल्लीपर्यंत पावलो आणि हे त्यांचे कार्य त्यांचे धाडस त्यांचे शर्यता ही आताची पिढी अत्यंत गरजेची आहे आणि ही गरजेची असल्या कारणान हे वाटचाल त्यांची शिवजयंती असो किंवा अभिषेक असो सगळे लोकांपर्यंत पावूंक जाय। आताचे पिढीक हे त्यांचे गुण आहा धाडस आहा हे वचपाक जाय आणि हे केलें जाल्यार म्हाका दिसता त्यांच्या माध्यमानूच आमी ऑलरेडी आमचे पंतप्रधान डॉक्टर आमचे नरेंद्र मोदीजीन आहा ते जशे देश फुडें व्हरोंक शकता हे विचार आमच्या यंग जनरेशनाक जाल्यार आमी कितलेशेच जगान जे आसतले।